नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नाताळ आनी नव्या वर्साच्या कार्यावळींचेर कोरोना विशीं 2 जानेवारी मेरेन कसलीच बंधनां आसची ना, मुखेलमंत्र्याचें स्पश्टीकरण। मेर्शे सुरू आशिल्ल्या लँड फिलिंगात मेर्शे पंचायतीन हात काडल्या वयर आमकां कांयच ना खबर, पंचायतीचो दावो। वायट उतरां वापरिल्ल्या खातीर पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा आड पुलिशेन कागाळ नोंद। आनी 18 वर्सां पुराय जावंक नाशिल्ल्या गाडये चलोवपी तरणाट्यांचेर म्हापशा पुलिशेन केली कारवाय। 1.40 लाखांचो दंड केलो वसूल, पालकांकूय दिली ताकीद। आनी आतां खबरो विस्तारात। नव्या कोरोना व्हेरियंटाक लागून गोंय सरकारान लेगीत जतनायेची पावलां उबारल्यात। जशें केंद्र सरकाराच्यो सुचोवण्यो आसतल्यो तशेंच प्रोटोकॉल गोंयांत थारायतले। पूण येवपी क्रिसमसाची परब आनी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर 2 जानेवारी मेरेन कसल्याच कार्यावळींचेर कोविडा विशीं बंधन आसचें ना। 3 जानेवारीक ह्या विशीं परतून एकदां मिटींग जातली अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला शुक्रारा भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली। ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यान संबंदीत म्हायती दिल्या। 27 डिसेंबराक एक त्यांचो मॉक ड्रील जो आसा, हॉस्पिटलची प्रिपेर्डनेस कशा पद्दतीन आसतली हेज्या खातीर मॉक ड्रील तो गोंयानूय बी मॉक ड्रील जातलो। हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आजिलो GMC ऑस्पिशियन एक मॉक ड्रील करून घेया। म्हणजे ऑक्सिजन पासून PPE किट पर्यंत सगळें लिस्ट आउट करपाक आमच्या हेल्थ सेक्रेटरी तेजी प्रिपेर्डनेस सगळी घेतलो। वॉट एवर द इन्स्ट्रक्शन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता ती इन फ्युचर फॉलो करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज रेडी। ॲट प्रेझेंट ऑल्सो आमच्या गोवा एअरपोर्टाचेरूय बी ऑलरेडी 2% ऑफ द पॅसेंजर बलून्स इंटरनॅशनली जे येता तेंचो जिनोम सिक्वेन्सींग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या आनी पीक करून ते एक 2%चे करता ऑलरेडी। आतां पळय आनी आमचे जिनोम सिक्वेन्सींग करपाची फॅसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन अवेलेबल आसा। आजिलोनूय आसा आनी GMCनूय आसा। ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून, कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा। आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा। चुकून म्हणजे देवाच्या कृपेन व्हडलो आमचेर कसलो हे जावचें ना असो धरून वता। बट चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परीत पुराय तयार आसा। ॲट प्रेझेंट फेस्टीव सिजन आसा गोंयांत, त्या खातीर खंयसरूच तेजे रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसचे ना टील 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सिजन आसल्या कारणान खंयसरूच कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जे आसा ते आमी बिलकूल दवरूंक ना आनी म्हाका तितके बेगीन ही गरजूय लागना। आमी बाकी सगळें फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केले वयता। मेर्शे ग्रामपंचायतीत वाठारांत येवपी मेर्शे कॉम्युनिटीच्या जमनीत लँड फिलिंग प्रकरणात शुक्रारा ह्या सर्वे नंबराच्या मालकांक मेर्शे पंचायतीन हें बांदकाम मोडून उडोवपाचो आदेश दिलो। पूण त्या सुवातेचेर कोण लँड फिलिंग करता तें आमकां कांयच खबर ना अशें सांगून मेर्शे पंचायतीन जापसालदारकी न्हयकारली। ह्या विशीं मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन ह्या लँड फिलिंगा संदर्भात कोण जापसालदार आसा हांचेर खर कारवाय करपाची मागणी करतले अशें मेर्शे पंचायतीन सांगलां। लँड फिलिंग जाला न्हू, त्या लँड फिलिंगाक मागीर हाडला ताका नोटीस मारपाक हेजेर अंडर सेक्शन 64J हेजे इन्क्वायरी करून आमी आयडेंटिफाय करतले हो पर्सन कोण पळय तो, ताका फायन घालतले आनी सगळें तेजें काडपाक लागतलें कितें ताणें कन्स्ट्रक्शन कितें केलां पळय तें म्हणून उडयता। खबर ना आमकां, ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करतले। आतां हिंगा पळय हें रावता कोण आहा पळय ताका हो स्टीक करून वयता, हेजेर फकत बार नंबर घालोलो आहा। पंचायत हेजो रिकॉर्ड ना आमकडे। आमी शेतकार कमिटीक तरी हांवें सांगलां शेतकार कमिटी तुमकडे कितें हेजो रिकॉर्ड आहा जाल्यार आमकां दिवचो म्हूण।
कोण ओनर पळय तो कोण अब्दुल्ला म्हणून नाव लागलें पूण एड्रेस बा कांय ना. फॉर्म जाले आतां 4 महिने जाले. 4 महिन्यान आमच्या पंचायतीन आमी आतां एक पंच सोडून 10 पंच हांगा उबे आहा. 10 पंचाक एकट्याय पंचाक खबर ना की बाबा हांगा हें प्रकरण चालू आहा म्हणून. कोणाकूच खबर ना. आतां कोणें पळय आमच्या हायलायट केलें पळय आमी ताका चिड्यो बरें करून म्हणपाचें. आमकां आतां हें गमलें की हांगा हें प्रकरण चालू म्हणून. सरकार आमच्या आहा म्हणून आमी आतां हें आतां फर्स्ट लँड फिलींग जावना. ही लँड फिलींग खूब जाल्ली आहा. पूण आमी हें फर्स्ट आतां स्टार्ट करतले की हे रेक्टिफाय करपाक. आतां हांव ऑलरेडी सीएमाचो आयज अपॉइंटमेंट घेतला. सांजचो म्हाका सीएमाचो अपॉइंटमेंट आहा. हांव आमच्या 11 असो पंचांक सांगतलो बाबा आमी एक मेमोरंडम घेवन सीएमा कडेन या. सीएमाक आमी मेमोरंडम दितले की हाजेर बाबा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून. आनी जें कितें आहा पळय जें कोणें काम केलां पळय ताका बूक करपाचें काम जावकूच जाय. ताका आमी बूक करतलेच 100%. हांव पंचायती हांव सरपंचाच्या वतीन हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ताका आमी बूक करतलेच. आनी कशाय परिस्थितीन आमी हे रेक्टिफाय करून हांगा आमी हे बंद करतले आनी हे क्लियर करतले. आमकां हे लिफ्ट करप आमकडे पंचायती कडेन इतलो फंड आसा सो दॅट वील रायट टू दॅट. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकरान पोलीस स्टेशनात आपणाक मारपाचो यत्न केलो. तशेंच जाती वयल्यान वाद तयार करपी उतरां वापरिल्ल्यान धारगळ वाठाराचो प्रशांत धारगळकरान पेडणे पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. ताका काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे संजय बर्डेन तेंको दिलो. गोंयांत जावपी जातीय वाद बंद करचो अशी मागणी करीत प्रशांत धारगळकर हांकां परतून मारपेट करपाचो यत्न केलो जाल्यार हाका आमी आमदाराक जापसालदार धरतले अशी शिटकावणी बर्डेन दिल्या. माझे नाव प्रशांत धारगळकर. हांव देववाडा धारगळ हांगा रावता पेडणे. आयज हांवें आमदार स्थानीक आमदार आहा प्रवीण आर्लेकर हेणी म्हाका नांव कंप्लेंट तेजेर रजिस्टर केला. आनी आमदारान हांगा सगळ्यांच्या फुड्यान वयर डार्क रुमान म्हाजेर खोट उखल्ला आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तो त्या खातीर हांव कंप्लेंट दिवपाक येयला. आनी म्हाका अशें दिसता की हो आमदार SC सिटारूच येयला पण आमदारान हें पयलीं चिंतूंक जाय तूं कोण काय म्हणून. तूं त्याच कास्टाचो तूं हें बरोबर न्हू. त्या खातीर हांव कंप्लेंट दिवपाक आयला. हांव 4 दीस आतां म्हाका अशें दिसता की भंय पडलेलो आसा सद्या आमदाराचो. 6 तारखेक 3 सुमार म्हाका विवेक हळदणकर हिनी PSN म्हाका फक्त आपयलेलो स्टेटमेंटा खातीर. धारगळे हांगा इन्सिडेंट जाल्लो, एक एक्सिडेंट जाल्लो, क्रेन आनी एक MS स्विफ्ट गाडी, त्या खातीर म्हाका स्टेटमेंटा खातीर आपयलेलो. आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हटल्यार तो आतां एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट उद्घाटन जालां मोदीन केला ते. आमदारान अशें म्हटलें की मरता तेजेंच नांव दिता, मरता तेजेंच नांव दिता मनोहर म्हणून परिकराचो. आनी तो म्हणटा जिता आसता तेन्ना तेजें नांव दिना म्हणून. आनी ताका तो व्हिडिओ धाडलो की त्या दिसा मोदीन उद्घाटन केला एक स्टेडियम आमचो रेजिडेंटान अहमदाबाद. नरेंद्र मोदी तेजें नांव. हांवें म्हटलें तो पळय पयलीं व्हिडिओ. नरेंद्र मोदी म्हटलें जितो आहा मरांक ना पण तेजें नांव दिलां. तसो स्टेडियम मुंबय सुनील गावस्कर जितो तेज्या नांवान स्टेडियम आहा. सचिन तेंडुलकर येदो व्हडलो बॅट्समॅन अख्ख्या वर्ल्डाचो तेजो स्टेडियम आहा. अशेंच इतलेंच म्हटलें हांवें तो पळय तुका उलोवंक पयलीं शीक म्हटलें. अशें व्हिडिओ इतलो घातलो तो. तेणी आतां मोठें हें केलें. गजाली करता जर आमी आयज गोंयांत जे आसा आमी सगळे गोंयकार आमी बरे हितून रावलेले आसा. तेन्ना हांव येयल्लो आसा जो मनीस उदकाचे मिटर बसोवंक शकूंक ना, जो मनीस आयज इल्लिगली पेडणे मतदारसंघात वागता, हांगा इल्लिगली जावन सुद्दां ताका आमी आयज बरो रिस्पेक्ट दिल्लो त्या दिसा. आमी रिस्पेक्ट दिलो कित्याक लागून जेन्ना माननीय पंतप्रधान गोंयांत जेन्ना येयलो तेजे कुशीक बसलेलो तो. ताका अशें दिसलें आपूण पंतप्रधान कुशीक बसना फुडें आपूण जर गोंय राज्य हातीन घेतला जाल्यार चुकीची गोश्ट आसा. जेन्ना प्रोटोकॉलान जेन्ना बसता तेन्ना हांवें जेन्ना पुलीस कंप्लेंट केल्ली तेन्ना ते कुशीक ते बसूंक फावो नासलो. तरी सुद्दां ताका भारतीय जनता पार्टी सरकारान माननीय पंतप्रधानाच्या कुशीक ताका बसयलेलो आहा. तेन्ना आमी मागता भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन हे हांगा स्टॉप जावपाक जाय. जातीयवाद आमच्या भितर झगडी केलेली आमकां नाका. आमी हितून पेट्रोल उडोवपाक येवंक ना पूण आमी तेज्या फाटल्यान गंभीर आसतले. आनी तेज्या जिवाक जर कितें जालें ताका जर कोण रातचो वाटेर वयता रस्त्यार गाडयेन वयता आनी खंय वयता जर मारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हांगाले स्थानीक आमदाराक आमी रिस्पॉन्सिबल धरतलो. आनी गोंयच्या CMान आनी हांगाले PIन बेगींतले बेगीन ताका हाडून तेजेर जी आयज जे तिने कंप्लेंट केलेली आसा ही कंप्लेंट रजिस्टर करपाक जाय. कारण तेजेर हांवें उदकाचे बद्दल एक कंप्लेंट केलेली आहा. ल्हान पिरायेच्या चालकां आड म्हापशा विभागीय पुलिसांनी मोहीम राबोवन 11 दुचाकी जप्त केल्यो. ह्या ल्हान पिरायेच्या चालकांच्या बापाय कडल्यान 1.40 लाखाचो दंड वसूल केला आनी तांकां ताकीद दिल्या. गोंयांत ल्हान पिरायेच्या चालकां कडल्यान अपघाताचें सत्र वाडलां. हालींच्या काळांत अशा चालकां कडल्यान जीव घेणे अपघातूय घडल्यात.
ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ल्हान पिरायेचे वाहन चालक दिसून आयले जाल्यार चालकांच्या पालकाचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्ले आनी ते प्रमाण म्हापशे उपविभागीय पुलीस अधिकारी कचेरेच्या कार्यक्षेत्रांतल्या म्हापशा, कोलवाड आनी हणजूण ह्या पुलीस स्टेशनांनी विशेष मोहीम राबयली. Today we have conducted a special drive wherein we targeted minor driving motorcycles, and it has brought a wonderful result with the help of all the PI Somnath Majik of Kolwade, PI Paresh Naik of Mapsa, and PI Anjuna Prashal Desai. So we formed various teams, and we could challan about 11 minor riding motorcycles. All the minors are being booked under section 4 and 5 of Motor Vehicle Act, and the parents are also, we have called the parents here, we have detained the parents so that they should understand that what mistakes they are doing. So we have detained them now for some time, and they have admitted that they have done a great mistake by allowing the vehicle to be driven to the minors. Since it's the first time, the message has to go. Second time, if anybody is found driving two-wheeler or four-wheeler without minors, then we will submit a report in the school. We will take the detail of the school, and we will submit report to the school and education department to take necessary action, so that the school management and the education department should know these are the students who has. क्रिसमसाक लागपी सजावटीच्यो नेकेत्रां, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेलाचे कपडे तशेंच खाणाचे पारंपारीक जिन्नस तशेंच हेर वस्तूंनी मडगांव मार्केट सध्या खचाखच भरला. ह्यो वस्तू विकत घेवपाक गिरायकांनी लेगीत व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली सध्या बाजारांत दिश्टी पडटा. नाताळ लागीं पावता तशी मडगांव बाजारांत ह्यो वस्तू घेवपाक गिरायकांची गर्दी वाडटा. मात कांय जाणांनी रस्त्यांचेर अशा तरेच्यो वस्तू विकिल्ल्यान दुकानदारांक लुकसाण जाता असो हुस्को थळाव्या दुकानदारांनी व्यक्त केला. उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाच्या मैदानाचेर दुरीग बांदपाचें काम सध्या चालू आसा. मुख्य रस्त्याचें काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत चालू आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाच्या प्रवेश गेटी वयल्यान गाडयो भितर काडप शक्य ना. त्या खातीर सगळे बांदकाम सामानाच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो मैदाना वयल्यान वतात. गाडयो वचून ह्या मैदानाची वायट अवतिकाय जाल्या आनी ह्याच मैदानाचेर उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवकांचे ट्रेनिंगूय चालू आसा. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पा खातीर हेर संचालनालयाची आनी विभागाची लेगीत वायट अवतिकाय जाल्या. गोंयांतलो पर्यटन वेवसाय बंद उडोवपा खातीर गोंया भायले कांय दळ वावुरतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. ह्या आदी खण वेवसाय बंद करपा खातीर अशाच तरेची कट कारस्थानां रचिल्ली देखून गोंयकारांनी आतां जागे आनी सतर्क रावपाक जाय अशें आव्हान लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलां. सगळ्यांच्या मदलो प्रेम आनी शांती सदोदीत टिकोवन दवरची. गोंय
प्रोग्रेसीव स्टेट आसा आणि विशेष करून आमचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयुष हॉस्पिटल आणि जावपी जुवारी ब्रिज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक जे जाय ते फुडल्या 50 वर्सांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय केल्ले आसा। हांव आतांचे सांगना, फुडल्या 50 वर्सांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते डबल इंजिनच्या सरकारात आतांच पुराय केला। बट त्याच बरोबर फुडल्या 50 वर्सांक अशाच पद्दतीचो ट्युरिस्ट फ्लो हो जर मेंटेन उरपाक जाय आसत जाल्यार आमी सगळी आमची जबाबदारी आसा। आमी थोड्याच लोकांक म्हणजे जशें मायनिंग बंद करपाक काही शक्ती देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले, हांव मुद्दामून सांगता, गोंया भायल्यात न्ही देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले मायनिंग बंद करच्यो म्हणून। आणि 10 वर्सां मायनिंग बंद जाल्या उपरांत गोंयची इकॉनॉमी कशी सफर जाली हे आमी सगळ्यांनी पळयलां। त्याच धर्तीचेर आज टुरिजम गोंयांतले कमी जावचे, बंद पडचे म्हणून काही शक्ती वावुरतात। त्या शक्तीच्या विरोधात आमी वावुरचें पडटलें, कारण आमी सदोदीत अतिथी देवो भव, वी हॅव वेलकम टुरिस्ट। जे टुरिस्ट गोंयांत येता तांकां आमी सातत्यात वेलकम केला, बरो पावणुचार दिला, तशेंच वेलकम आमी सातत्यात करचें पडटलें। म्हाका खबर आसा थोड्योश्यो गजाली आमकांय त्रास जाता आसतले, ते सगळे मॅनेज आनी मेंटेन करपा खातीर सरकार आपल्या परीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा, टुरिजम आपल्या डिपार्टमेंटाच्या पतीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा। कोंकणीतले नामनेचे लेखक, कवी, संघटक आणि ज्येष्ठ शिक्षक श्री प्रकाश दत्ताराम नायक हांच्या 2 कोंकणी पुस्तकांचो बेरेस्तारा विमोचन सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्यात मोडकूळ कविता संग्रह आणि संग्रहीत लेख संग्रह अशा 2 पुस्तकांचे 22 डिसेंबराक तांच्या 60व्या वाडदिवसाच्या निमतान ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें। खरो कलाकार आपणे कितें सोंसलां, कितें भोगलां हें सगळें भोगणार आपल्या फाटल्यान सोडटा, विसरायचेर घालता आणि फुडें पळयता। तशेंच आपल्या भाशेचेर जो उत्कट मोग करता ताका साहित्य प्रसन्न जाता आणि चड करून कविता प्रसन्न जाता, अशें सुवाळ्याचे अध्यक्ष ह्या नात्यान उलयतना भाई मावजान सांगलें। सरकारी हायस्कुलां आणि उच्च माध्यमीक अशा वट्ट 16 शाळांक सरकारान हुतात्म्याची नांवां दिल्यात। 3 हुतात्म्याची नांवां दरेकी 2 शाळांक दिल्यात। शिक्षण खात्यान ह्या विशींचो आदेश जारी केला। गोंय मुक्ती खातीर बलिदान दिल्ल्या हुतात्म्यांची नांवां गोंयांतल्या सरकारी हायस्कुलांक आणि उच्च माध्यमिकांक दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान कांय म्हयन्या पयलीं घेतिल्लो। त्या फाटभुंयेर गृह खात्यान हुतात्म्यांची नांवांची वळेरी शिक्षण खात्याक सादर केल्ली। नातलांच्या फाटभुंयेर फाटली सेगीत 8 वर्सां पर्रा जावपी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स ह्या उत्सवाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाजेरी लायली। ह्या वेळार ताजे वांगडा कलांगूटचो आमदार आणि ह्या उत्सवाचो आयोजक मायकल लोबो, शिवोलेचे आमदार डिलाला लोबो, साळगांवचो आमदार केदार नायक तशेंच जिल्हा पंचायत तशेंच पंच वांगडी लेगीत हाजीर आशिल्ले। नाताळ हो फकत क्रिस्तांव भावूच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांतले लोक व्हडा उमेदीन मनयतात अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान गोंयकारांक परबी भेटयल्यो। तांचे कौतुक करपाक आमी हो प्रसंग निवडलो।
Well, ladies and gentlemen, this is the felicitation for the Kalangut Police Station that's awarded the best police station in Goa, and the entire team is right here, led by their stalwart Police Inspector Datta Guru Samant. PI आसतले सशक्त पोलीस आसतकूच आमची राखण ते करतात, दीस रात 24 hours ड्युटी करतात. जेन्ना तुम्ही शांत घरान न्हिदलेले असतात तेन्ना ते ड्युटीर असतात. त्यांचे कौतुक करपाक आम्ही हो प्रसंग निवडलो. Well, ladies and gentlemen, this is the felicitation for the Kalangut Police Station that's awarded the best police station in Goa, and the entire team is right here, led by their stalwart Police Inspector Datta Guru Samant. मायकल लोबो दर वर्सा स्टार क्रिसमसाच्या उत्सवाच्या निमित्तान स्टार कॉम्पिटिशन्स आणि कॉरल ग्रुप सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स दर वर्सा ऑर्गनायज करता. ह्याय वर्सा त्याने केला. गोंयकारांच्या नुसार विचार केला जाल्यार हो एकचाराचो फेस्टिवल आसा. आमी पळयता की ओन्ली कॅथलिकूच स्टार करता आनी कॉम्पिटिशनाक येता अशें ना. आमचे कितलेशेच हिंदूय भुरगे जे स्टार करतात आनी त्या कॉम्पिटिशनाच्या निमित्तान हांगासर वांटो घेता. क्रिसमसाच्या ह्या फेस्टिवलाक सातत्यान हिंदू आनी कॅथलीक सगळे एकी कडेन येवन हे फेस्टिवल मनयता. अगेन एक एकवटेचो संदेश दिवपी आनी सगळ्यांक गोंयांत सुखात रावा म्हणून संदेश दिवपी जेजू क्रिस्ताचो हो फेस्टिवल आसा. गोंयांत सदोदीत आमी पळयता की प्रोग्रेसीव स्टेटीचे फुडें व्हरपी हो संदेश दिवपाचो हो फेस्टिवल आसा. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.